वाळपय ब्रह्मकर्मळे परशुराम ग्रामविकास शिक्षण मंडळात खंय मोठे स्कॅम चल्ला। केंद्राच्या कृषी विकास योजनेचो गैरफायदो घेवन बीजेपी पद्धतशीरपणान कोट्यांनी रुपया उखलता म्हण काँग्रेसीचे दुर्गादास कामतीन डॉक्युमेंटा सयत मिडियाक सांगले। शेतकी खात्याकडच्यान वर्साक येवजणेचेर 1.25 कोटी घेवन कर्मचाऱ्यांक पगाराच्या नांवान पयसो खावपाचो प्रकार चल्ला। संस्था खंय बीजेपी वाले चलयतात। केंद्रीय राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेखाला झाडांक लागपी कीड मारपाक वखदां मारप आनी तसली कामां करपाक गोयच्या शेतकी खात्यान वाळपयच्या ब्रह्मकर्मळीतल्या परशुराम ग्राम विकास शिक्षण मंडळाक 1,28,00,000 दिल्यात। मात बीजेपी कार्यकर्त्यांनी भरिल्ली ही संस्था खंय पद्धतशीर फ्रॉड करता। थोड्यांच्या हातार खंय पगार पडटा, थोड्यांच्यो बेश्ट्योच एंट्री। ही केंद्र सरकाराची स्कीम आसा आनी हाजेर ह्या स्किमे मार्फत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक पैसे दिल्ले गेल्ले वता पेस्ट कंट्रोल करपाक गांवांनी काजूच्या झाडांचे पॅडींचे 2013 परशुराम ग्राम विकास शिक्षण मंडळ हाजेर सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कट्टर कार्यकर्ते आनी समर्थक आसात आनी हांगा अशे तरेन सिस्टमॅटीक फ्रॉड जावपाक लागिल्लो आसा की चोरप कशे हे भारतीय जनता पार्टीन शिकपाक जाय। सिस्टमॅटीक चोरप कशे ते या स्किमी मार्फत या संस्थेक 1,28,00,000 रुपये दिल्ले गेल्ले आसा। स्किमीचे काम एज पर पेपर वर्क दाखयल्ले गेल्ले सप्टेंबर 2013 2013 सप्टेंबर पर्यंत या संस्थेच्या खात्यान कांयच 1 रुपया नाशिल्लो आनी हांगा फेक नावांनी बॅरर चेक घेवन पगार काढलो गेल्लो वता। मनोहर पर्रीकार गोयचो शेतकी मंत्री आसतना परशुराम ग्राम विकास शिक्षण मंडळाक हो पयसो मेळ्ळो आनी ते उपरांत फ्रॉड सुरू जाले। रक्षा मंत्री पर्रीकारान हाचेर स्पश्टीकरण दिवचें म्हूण काँग्रेस मागता। ही स्कीम सँक्शन जाल्या बाब मनोहर पर्रीकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसतना मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर शुड आन्सर दिस। हांगा एक एनजीओ इम्प्लिमेंट करता। प्रुडंटान वाळपयच्या परशुराम ग्राम विकास शिक्षण मंडळाच्या मिलिंद गाडगिळाक स्पश्टीकरणा खातीर फोन कर केलो, मात राती उसरा सुद्धा ताचो फोन लागलो ना। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। मुरगांवा देस्तेरो वाठारांत मलेरिया पातळ्ळा। मलेरियान एक 12 वर्साचे चली सोंपले। मुरगांव पालिका मलेरियाक कांयच उपाय करिना म्हूण लोक बोवाळ मारतात। पालिका वाठारांत वता थंय घाण, नितळसाण म्हणटा ती नाच, गटारांय साफ केल्ली नात। भलायकी खातें आनी मुरगांव पालिकेक कांयच पडिल्लें ना। नगरसेवकांक फक्त मतांचें पडलां म्हूण लोक बोवाळ मारतात। मुरगांवा मलेरियान एके चलयेचो जीव गेलो। सगळीकडेन गटारांनी उदक तुंबलां। पालिकेन नितळसाण आनी मलेरिया नियंत्रणाच्यो फक्त काणयो सांगल्यो म्हूण लोकांचो आरोप। आनी जेन्ना इलेक्शन आहा त्या टायमार ते येतात आपली ओळख दाखोवपाक। आफ्टर दॅट ते कोणा वळखना आनी करता आसतले खंय बीन कामां कोणाची व्हडले लोकांची, बारीक लोकांची कोण काम करना। हांगा हेल्थाचे मनीस बी येता कोण? हेल्थाचे मनीस केन्ना ना, हांवें तर पळोवंकूच ना। वो गटर है, गटर पूरा भरे है, उधर हम लोग को नींद नहीं आता है, बचत जास्त है, बचत जास्ती है, कोई साफ करने वाला कोई नहीं आता। दे आर ऑल सेइंग अ राइट थिंग। गरिबांक कोण कोण ना काउन्सिलर हांगा काय फक्त इलेक्शन आसा तेन्ना आमच्या वाड्यावयले काउन्सिलर म्हणजे शेजाऱ्याचो डेंगू जाला, आमच्या वाड्यावयले काउन्सिलर पॉवर मिनिस्टरान थंय काउन्सिल मीट दवरली म्युनिसिपालिटीन। आवर काउन्सिलर वॉज नॉट प्रेझेंट। मलेरिया पातळे उपरांत भलायकी खातें आतां जागे जाल्ल्या भशेन कामाक लागला। आमी सगळे चालू आसा, आमचे कडेन सगळ्याकडे चालू आसा आनी आज आमी ज्या भुरगे हे लोकॅलिटी पळय डेस्टेरो चॅपला कडेन थंय आमची फूल टीम गेल्ली आसा फॉगिंग करपाक, हावस टू हावस सर्वे करपाक। नितळसाण सोड पालिकेन मलेरियाचेर सादी जागृताय सुद्धा केल्ली ना। नगरसेवक खंय नगराध्यक्षांक तांचो वार्ड नितळ कर म्हूण सांगपाक आयलेच ना। आमी सगळी वॉर्डांनी कमिटी करून आमी आमची वॉर्डांनी वावुरताय फॉगिंग मशीन घालपाक, गटर साफ करपाक। त्यावय वॉर्डांनी तेंची कन्सर्न काउन्सिलरां सांगपाचें आमच्या वाड्यांनी कांय लीप जावना, केन्ना फॉगिंग मशीन येवना, नाजाल्यार म्हाका येवन सांगचें, हांव घालतां, हांव दिता तेंकां। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। घेवया एक विराम।